गोयची राज्यपाल जावपा आशिल्ली मृदुला सिन्हा शेनवारा दनपारा गोंयांत पावली। मुख्यमंत्री पर्रीकार, पर्यटन मंत्री परुळेकार आनी सरकारी फुडाऱ्यांनी तिका दाबोळी विमानतळार दनपारा येवकार दिलो। तिचे बरोबर तिचो घोव रामकृपाल सिन्हा आनी फामिलीय आसा। आयतारा दनपारा राजभवनाचेर मुंबय उच्च न्यायालयाचे मुखेल न्यायाधीश तिका राज्यपाल म्हणून अधिकारपद आनी गोपनीयतेचो सोपूत दितले। नामनेची लेखिका मृदुला सिन्हा ही बीजेपीच्या महिला मोर्चाची आदली अध्यक्ष। कुळांच्यो सगल्यो केसी आतां सिव्हील कोर्टाक वतल्यो। मामलेदारांकडेन फक्त मुणकार केशी। गोंय सरकारान शेतकी कुळ कायदो आनी मुणकार कायद्यांत दुरुस्ती केल्या। वर्साची वर्सां मामलेदारांकडेन केशी तुबून उरिल्ल्यान सुनावण्यांक फक्त फावटी मारतले मुणकार आनी कुळांक ही गजाल बऱ्याक पडटली। मुणकारांच्यो केशी मामलेदारांक 3 वर्सां भितर तडीक लावच्यो पडटल्यो। मामलेदार ते जिल्लोधिकाऱ्या मेरेन 3-1000 वर मुणकार केशी आसात। पळयात रिपोर्ट। कुळ आनी मुणकार कायद्यांतल्या ह्या दुरुस्तेक लागून मामलेदाराचो कामाचो लोड बरोच उणो जातलो। मात केशी तडीक लावंक नेट बरोच लावचो पडटलो। मुणकारांच्यो केशी वर्सभरा भितर तडीक लावच्यो पडटल्यो। कुळां आनी मुणकाराच्यो केशी रेशन कार्डां, येणावळ आनी रेजिडेन्शियल सर्टिफिकेटींची कामां करूकच मामलेदार कचेऱ्यो जाम जाताल्यो। हो लोड कमी करपाक सरकारान वेगळो मार्ग काडला। शेतकी कुळ कायदो आनी मुणकार कायद्यांत दुरुस्ती केल्यात। ती दुरुस्ती अशी: भाटकाराच्या जमनीर मुणकारांची घरां आशिल्ल्यो जमनी नांवार करून घेवपाच्यो केशी मामलेदाराक 3 वर्सां भितर तडीक लावच्यो पडटल्यो। केशी तडीक लावपाक 3 वर्सांची मुजत कोर्टांनी थारावची। ह्या केशींनी मेडिकल इमर्जन्सी सोडल्यार नाकाच्यो फुडल्यो तारखो घेवंक मेळच्यो ना। सध्या गोंयांत 3200 मुणकारांच्यो केशी मामलेदार, उपजिल्लो अधिकारी आनी जिल्लो अधिकारी मुखार आसात। कांय केशी 20 वर्सां सावन चल्ल्यात। आतां ह्या कायदो दुरुस्तेक लागून वर्सांची वर्सां लांबपी मुणकारांच्यो केशी 3 वर्सां भितर तडीक लागतल्यो। मामलेदारूय तितले बेगीन मेकळे जातले। शेतकी कुळ कायदो दुरुस्ती: कुळांच्यो केशी मामलेदारा बदला सिव्हील कोर्ट आयकतली। केशींक अपील अर्जदारांक जिल्लो सत्र न्यायालयांनी करची पडटली। कुळांच्यो ह्यो केशी सिव्हील कोर्टांनी गेल्ल्यान कोर्टाचो लोड वाडटलो, मात मामलेदारा वयलो लोड बरोच देंवतलो। लोकांक रेशन कार्डां, इन्कम आनी रेजिडेन्शियल सर्टिफिकेटां आतां मातशी बेगीन मेळटली म्हूण अपेक्षा दवरून सरकारान हो कायदो केला। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लोकीक शिलकार। आडपय रासे फेरी थंयच्या लोकांक बऱ्याक पडटा खरी, मात थंय जाय तो फेरीचो धक्कोच सारको ना। नियोजन नासतना कसो बांदिल्लो धक्क्यार फेरी लावप म्हळ्यार यो वच करतल्यांचो जीव मुठीन येता। पावसान ते धक्क्या वयर रस्त्यार धोपरावयर उदक भरता। मोटार गाडी घेवन फेरेन वतल्यांचे नित्याचेच एडव्हेंचर। बरी वायट गजाल घडचे पयलीं राप आनी रस्त्याची उंचाय वाडोवची म्हूण आडपयकार मागतात। आडपय रासय फेरयेन कुठ्ठाळे वास्को वट्या यो वच करतल्यांचो कितलोसोच वेळ आनी नित्याचो पेत्रोलाचो खर्च वाटावता। मात पावसाच्या दिसांनी ही फेरी आनी थंयचो धोको म्हणल्यार धोको बांदल्यार 2-2.5 वर्सां जाली। मात बांदतल्यांनी तकली वापरली ना। भरती आनी पावसांत उदक धोको काडून रस्त्या वयर पावता। वेळ आनी पयसो वाटवता म्हूण उपाय नाशिल्ल्यान लोक जीव मुठीन धरून नित्याक हे एडव्हेंचर करतात। एक्चुअली ही फेरी मरे ते सायडीन वचपाक एकदम लागीं आसा, पण हे उदका लागून हायटा लागून जेन्ना उदक वयर चडटा पळय तेन्ना आमकां वचपाक चड त्रास जाता। लोक येता हांगा चलत येतात, उदक भरलं तें पळोवन परत वयता। काल आनी एक चेडूं आनी एक बायल येयल्ली बांबोळे वचपाक लागून, उदक भरलं तें पळयलें आनी परत गेलीं। सरकारान हेजेर मातशें लक्ष दिवचें। म्हयन्याक 2 फावट म्हणजे अमास आनी पुनव ह्या 2 जरगतीक भरपूर उदक वाडटा। हे पोर्शन हे सकयल आसले कारणान हांव परत आज सरकारान मागता हे अशें जे चालू आसा ते बेगीन तितून लक्ष घालून जाता तितले बेगात बेगीन हे पोर्शनाक हो जो राप आसा तो हायट दिवची तेका। तेच बरोबर लोकांची स्थानिकांची मागणी आसा एकाच पॅरलल आनी एक राप बांदचो। फेरी जाय खरी, पूण कसली बरी वायट गजाल घडचे पयलीं राप आनी रस्त्याची उंचाय बेगीन वाडोवची म्हूण आडपयकार मागतात। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। घेवया एक विराम।